नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. अवकाळी पावसान गोंयभर घाली दुमशणां. कितलेशेच कडेन पडझड. पणजे आंब्याचें झाड कोसळून 6 गाडयांचें लुकसाण. म्हापशा पार्क केल्या स्कुटरींचेर कोसळ्ळी संरक्षण वणत. वादळी वाऱ्या सयत अवकाळी पावसान गोंयभर लायली हजेरी. शेतां भाटां रस्ते उदका पोंदा. घरां दुकानांनी भरलें उदक. कितलेशेच कडेन कोसळ्ळी झाडां. आयज फाल्यां झडटलो उटंगाराचो पावस. हवामान खात्यान जारी केलो रेड अलर्ट. 22 आनी 23 तारखेर ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 24 ते 27 मेरेन येल्लो अलर्ट. कला अकादमीच्या ओपन एअर एमपी थिएटराच्या कन्सोल बुतान गळटी. शॉर्ट सर्किट जालें जाल्यार घडूं येता व्हडलो अनर्थ. कला राखण मांडाचो वांगडी फ्रांसीस कुएलोन उक्तायलो भंय. सरकाराची नवी अर्थीक सहाय्य येवजण ना मान्य. पयलींचे येवजणे प्रमाण सरकारान ऊस उत्पादकांक जमनी प्रमाण करची अर्थीक मजत. ऊस उत्पादक शेतकारांची मागणी. गोयच्या शाहजहानाच्या गोंयांत आसात खूब ताज महाल. काणकोणच्या रवींद्र भवनाक लागिल्ले गळटे उपरांत विजयाची टिका. आता पळयात खबरो विस्तारांत. गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घाली. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या पावसान कांय वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उदक साचलें. तशेंच दुकानां सयत शारांतल्या घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घातली. कांय वाठारांत पावसा पयलींची कामां पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गटारांनी उदक भरिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक साचलें. लोकांच्या घरांनी तशेंच दुकानांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. तशेंच वादळी वाऱ्याक लागून कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडून बरेंच लुकसाण जालें. तेंच्यानी ते उदक सगळे फाटले येता आनी हांगा तेचे हे व्हडले ना उदकाचे ते खातीर सगळे उदक येयले आनी सबंद लोड जालो आनी सगळ्या घरांनी उदक गेले डायरेक्ट आनी काय पळोवंकूच ना. सगळे पोनसून सगळे भितून आनी सगळे ब्लॉक जाला हांगा. काय तेका हेच करूंक ना, तेका वाटूय करूंक ना तेका. आनी सगळे 5-6 घरांनी उदक गेला ते सबंद. तुम्ही कितें मागता म्हणजे पावस एक तर हांगा एक सायडीन गटर आमकां सारको दिवचो आनी नालो मातसो मोठो करून बरो बांदून दिवचो हांगा. नाल्यार ते वर्साचे वर्स अशेंच जाता. पूण अंदू सारकेच हे जाले. ह्या फावट पयलींच उदक येयले सगळे पयल्याच दिसा. कितें जाल्लें अचानक उदक येयलें घरान तेन्ना? सगळें दिल्लें मरे सगळें आंगो आसले ते म्हाका उखलून तेणी गेल्लें. तुका उखलून येयलें तुका? उखलून येलें तिका. हय.
फळे काढल्यामुळे उदक चढ वाढला. कोणती तळे? हे आमच्या नंदाले काय तळे ना त्याची 3 फळे काढल्या म्हणून हे उदक चढ वाढला. आणि काल काबराला फोन मारला त्याने मागीर त्या घालपा लायले ती परत इंजिनियरा ते आधी उदक वाढले. आता हे लुकसाड आमगे कितले आता 20,000 आमी खर्च केला. आता आमगे 4-5 क्विंटल तांदूळ जावपाचे. Actually, this tree, I think, has fallen because what they have done, they have collected all this mud and accumulated it around the tree. And the tree, which is not supposed to be underground, they have put it underground by putting the mud. Okay, so because of that, the lower portion of the tree trunk has got rotten, and it has totally collapsed and uprooted from that part. And if you see all these trees, they have done similar things. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत वादळी वाऱ्यास सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घाल्या. फाटल्या 24 वरांत पावसाक लागून कुडचडे वाठारांतल्या शेतांनी उदक भरलां. शेतांनी उदक भरिल्ल्यान पिकाची नाशाडी जाल्या. सरकारान लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत पावसाचो सावार सुरू आसा. फाटल्या 24 वरांत पडिल्ल्या पावसाक लागून कुडचडेच्या बाणसाय आनी काकोडा वाठारांतलीं शेतां उदकापना गेल्यात. पावसाक लागून पिकाचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालां अशें शेतकार सांगतात. उदका खात्यान नंदा तळेची उदकाची दारां उक्ती केल्यान उदक वाडलां अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. देखून सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. पावस झडपा लागल्या कारणान आमकां ते दिवपाक मेळना. सगळी डॅमेज जाली आमची सगळ्या लोकांक लुकसाण. आता कितलीशे शेत तुमचे? आमचे सगळ्या लोकांची कमी म्हणल्यार 1,000 टन बाकी कमी सगळी डॅमेज. दोन्ही सायडीन शेत बुडोवन गेले. आणि काल ते एमर्जन्सी नंदा लेकाची पेटी काढल्यो गेटी ओपन केल्यो त्या एजीन चड डॅमेज जाला. आमच्या कितें काणकोण दिता आमकां मेन म्हणल्यार 3 फळे काढल्या ह्या इंजिनियरान ह्यो 3 तळ्या फळे काढल्या म्हणून उदक चड वाडला. खंयचे तळे? हे आमचे नंदा लेकान तळे ना त्याची 3 फळे काढल्या म्हणून हे उदक चड वाडला. आणि काल काबराला फोन मारला त्याने मागीर त्या घालपा लायले ती परत इंजिनियरा ते आधी उदक वाडले. आता हे लुकसाड आमगे कितले आता 20,000 आमी खर्च केला. आता आमगे 4-5 क्विंटल तांदूळ जावपाचे. म्हणाल रयताले आमी खंयचे नांव कितें गांवाचें? माणसाय. आता टोटल बाणसाचे शेत टोटल काबार म्हागेलें तशें न्हू सगळ्यान गेला. कितलीशे आसतले? सादारण 10 ट्रक पण लोड बाजात आयले. 10-20 ट्रक पण चड 20 ट्रक वयर 25-30. आता हे मशीन बी घातलेले आसा. मशीन आता शेत रोवपाक साधारण 50,000 खर्च येता. रोवपाक ते पिकले म्हणटना तेजेर आमी साधारण 60-70 हजार देता. ते तांदूळ करून विकता. तेजेर कितें तरी आमकां फायदो जाता. आता हे इतले लॉस जाला हे कोण दितलो? भाडकार म्हणटलो आपल्याक खंड जायो. भाडकाराक खंडय दिवपाचो आनी हे शेतूय खर्चूय घालपाचो हांगा. हे आतां लॉस जाला ते कोण दितलो? गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकार. गोंयांत उटंगाराचो पावस पडपाक सुरवात जाल्या. हवामान खात्यान बुधवारा रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच 22 आनी 23 तारखेर ऑरेंज अलर्ट आनी 24 ते 27 मे मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्यास सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. हजेरी लावलेलीच आहे. काल सर तुम्ही ऑरेंज अलर्ट आजसाठी म्हणजे जारी केला होता, पण आज बघितलं तर रेड अलर्ट झालेला आहे. रेड अलर्ट कशासाठी? मॅडम, आपण या पावसाच्या बद्दल बोलतो तेव्हा याच्यामध्ये 2 फॅक्टर आपल्याला बघायला पाहिजेत. एक आहे तो लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन आणि दुसरा फॅक्टर आहे की काल झालेला पाऊस. जसं तुम्ही बरोबर म्हणलं की आपण काल जर घेतलं तर काल आपण 2 दिवसासाठी ऑरेंज अलर्ट दिला होता, म्हणजे व्हेरी हेवी रेनफॉल आणि 50 ते 60 किलोमीटर विंड स्पीड. हा जो व्हेरी हेवी रेनफॉल जो आपण सांगितलं होतं आपण हा काही भागांवरती सांगितलं होतं. आणि जर काल रात्री आम्ही म्हणजे इव्हनिंगच्या जेव्हा आम्ही बुलेटिन्स अपडेट करतो तेव्हा आम्ही त्याला रेड केला होता, जो होणारा इम्पॅक्ट आपल्या गोव्यावरती जो होणारा पावसाचा इम्पॅक्ट. सो
जेव्हा आपण वेदर वॉर्निंग्स अपग्रेड किंवा डाउनलोड करतो त्याच्यामध्ये होणारा इम्पॅक्ट लोकांवरती जो जाणवतो त्याचा आपण त्याचं कॉन्ट्रीब्युशन सगळ्यात जास्त असतं. आणि जेव्हा आपण संध्याकाळी बघत होतो की याचा इम्पॅक्ट जास्त आहे तर डिझास्टर मॅनेजमेंटला अजून चांगल्या पद्धतीनं हे करण्यासाठी गायडन्स करण्यासाठी आणि रात्रभर होणारा पाऊस या सगळ्यांचा विचार करता आम्ही त्याला अपग्रेड करून रेड केलं होतं. हा झाला त्याचा कालच्या भागाचा. आजच्या दिवसासाठी जेव्हा आपण विचार करतो की कालच्या पावसाचा इम्पॅक्ट आणि आजच्या पावसाचं ॲडिशन यामुळं काय होतं की जो इम्पॅक्ट असतो लोकांवरती किंवा स्टेक होल्डर्ससाठी बाकीच्या ह्याच्यावरती तो थोडा जास्त असतो. आणि त्यांना प्रिपेअर्ड होण्यासाठी जसं रेडचा अर्थ असतो की टेक ॲक्शन, म्हणजे तुम्हाला जे काही करायचं असेल जे काही प्रिकॉशन घ्यायचं आहे टेक ॲक्शन असतो. सो त्यासाठी आपण आजसाठी रेड अलर्ट केलेला आहे. त्यानंतर सबसिक्वेंट डेज आपण परत ऑरेंज आणि हे करतो. तो पाऊस आहे आपण जसं म्हणलं की ह्या डे 1 मध्ये आपण एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल म्हणतो आणि आयसोलेटेड प्लेसेस म्हणजे काही म्हणजे 1-2 ठिकाणीसाठी आणि त्यासोबत व्हेरी हेवी रेनफॉल काही ठिकाणावरती. त्यानंतर डे 2 साठी आपण परत हेवी रेनफॉल आणि डे 3 साठी परत हेवी रेनफॉल म्हणतोय. त्यानंतर थोडं रेनफॉल ग्रॅज्युअली कमी होऊन परत आपण हेवी रेनफॉल आणि येलो अलर्टवरती शिफ्ट होतो. आपण जे सांगतोय त्यामुळे पावसाची इंटेन्सिटी ही मॉडरेट टू हेवी या दरम्यान आपण सांगतोय आणि त्यानंतर आपण पावसाचं प्रमाण कमी होते कारण लो प्रेशर एरिया जसं मूव्ह होईल त्यानंतर त्याचा इम्पॅक्ट जो सरासरी जर विचार केला तर पुढचे दिवस प्रश्न हा हेवी व्हेरी हेवी हा नाही आहे. होणारा पाऊस हा आपल्या याच्यावरती डे 1 पासून ते पुढचे डे 5 म्हणजे 5व्या दिवसापर्यंत पुढचे सलग असू शकतो हा असण्याचा आपण अंदाज व्यक्त करतोय. आणि त्यासोबतच जो कालचा झालेला पाऊस आणि याचा होणारा पाऊस याचा इम्पॅक्ट हा सगळ्याचं हे बघता आपण हे वेदर अलर्ट्स इश्यू केलेले आहे. ओके सर, मान्सून कधीपासून सुरू होणार असं वाटतं? आपण जर बघितलं तर आपण अपडेट्स केलेले आहेत आणि पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण पुढच्या 5-6 दिवसामध्ये मान्सून केरळ राज्यावरती कधी येणार आहे याचं आपण सांगतो. मान्सून जेव्हा इनलँड्स म्हणजे भारतावरती जेव्हा यायला चालू होतं मेन लँड याच्यावरती तर तो केरळापासून आपण चालू बघतो. तेव्हा केरळ या भागावरती आगमन कधी होईल पावसाचं त्याचे काहीतरी सर्टन ठोकताळ आहेत ते जेव्हा पूर्ण होतात त्यानंतर आपण ऑनसेट डिक्लेअर करतो. त्यानंतर केरळच्या भागापासून गोव्याकडं किंवा वरच्या नॉर्थच्या राज्यांकडं कसा पाऊस येतो याचे अपडेट्स आपण रेग्युलरली देत जातो. मॉन्सूनाच्या पावसाक अजून सुरवातूय जावंक ना आनी कला अकादमीक अवकाळी पावसातूच गळटी लागल्या. ओपन एअर एम्पी थिएटराच्या कन्सोल बुथान गळटी लागल्या. उदकाचे हे गळटेक लागून शॉर्ट सर्किट जावपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन कला राखण मांडाचे वांगडी मंत्री गोविंद गावडेक कला राखणेची सुपारी दिवपाक आयिल्ले मात मंत्री गोविंद गावडेन ती न्हयकारली. पळयात पुराय बातमी. पावसाक अजून सुरवात जावपाची आसा पूण अवकाळी पावसानूच कला अकादमीच्या ओपन एअर एम्पी थिएटराच्या कावन्सील बुथात गळटी लागल्या. हे गळटेक लागून शॉर्ट सर्किट बीन जाले जाल्यार व्हडलो अनर्थ घडू येता असो भंय कला राखण मांडाचो वांगडी फ्रांसीस कुयोनीन उक्तायला. हिंगा पळयल्यार आख्खे हितून मिक्स आहा. देर आर लायव्ह वायर 15 एम्पियर वायर आहा तितून XLR केबली आहा Cat 5 केबल्स आहा. देर इज लायव्ह इलेक्ट्रिसिटी इन दिस एंड दिस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हॅपन. हें हिंगा शॉर्ट सर्किट जालें जाल्यार सर करून आख्खे वायरी हें जातलें बंद जातलें आनी उजो पेट्टलो. एक उजो पेटल्यार तें आख्खें नासोन राख जातलें. दीस इज द रेनोवेशन. हें तेंचें रेनोवेशन. आनी हेजे सोकला आनीक उदक पडटा. हेजे सोकला हें आहा दिस इज अ कन्सोल. हिंगासान रावन तुका हें दिसता स्टेज दिसताली. ओके. आनी हिंगासान टेबल आनी हें रॅम्प घालून सगळें पळय शोज जाता ते शोजाचो कंट्रोल जाता हिंगासान. सो हियर देर इज व्हेरी हाय टेंशन वायर्स दॅट कम आउट हियर which are still there or they have put new wires but it is completely in a mess and it is very very dangerous. आम्ही कला अकादमी बदनाम करपाची न्ही जाल्यार कला राखणेची सुपारी घेतल्या. हीच सुपारी आम्ही मंत्री गोविंद गावडेक दिवपाचो यत्न केलो मात ताणें ती सुपारी घेतली ना अशें कला राखण मांडाचे वांगडी सांगतात. आयकात तांचे म्हणणें. पूण हाका रिस्पॉन्सिबल कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतली? रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा अल्टिमेटली मुख्यमंत्र्याची आसा. तो गोंयचो मुखेल. त्याच्या सकयल जे कोण आसा PWD म्हणून तर तेणें काम केल्लें आसा परत तो ताका रिस्पॉन्सिबल जाता. आणि जर कला आणि सांस्कृतिक मंत्रीच्या थ्रू ते जाल्लें आसा पूण जेणे दुरुस्ती केला तो रिस्पॉन्सिबल न्ही. सो आमी PWD जावं GSIDCन जर केल्लें आसत जाल्यार GSIDC
आनी गोंयचो प्रमुख जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्री आसा. सो तोच ह्या सगळ्या गोष्टींक जबाबदार आसा. तेन्नाच ह्यो सगळ्या गोष्टींचो विचार जावपाक जाय. आयज जेन्ना म्हाका न्यूज येयलो हांवें इमिजिएटली वॉट्सॅपाचेर तांकां पोस्ट केल्लो आसा हें कितें काय म्हणून. हांवें क्वेश्चन मार्क केला की काणकोणा जें कितें जालां तें कितें काय म्हणून. सो तेंच्यांनी उत्तर दिवचें ह्या गोश्टीचें. खरें म्हणजे ते उत्तरदायी आसा. तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय. काणकोणा गळे कशे 6 म्हयने जावचे पयलीं थंय गळे कित्याक. पूण हे सगळें अंडर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री येना कित्याक तो पयला आर्ट एंड कल्चराचें आसा. आर्ट एंड कल्चरान तांकां विचारूंक जाय. आर्ट एंड कल्चरान समजा धरून जो PWD कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा जाल्यार PWDन जर तें सारकें करूंक ना जाल्यार आर्ट एंड कल्चर मंत्री जो आसा पळय ताणें तांकां विचारूंक जाय न्ही. अरे बाबा आपलें घर बांदपाक तुमकां आपणें कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तुमी तें कितें केलें. कोणाचें घर अशें बांदतात काय कितें. तेंचे बंगले जे बांदलेले आसा पळय न्ही त्या बंगल्यांनी अशें उदक घेतलें काय कितें 6 म्हयन्यांनी आनी तेन्ना ते ओगी रावतले काय कितें. हे प्रश्न आसा. अशें म्हटलें वयता की कला अकादमीच्याच कॉन्ट्रॅक्टरांनी कांय जाणांचे बंगले बांदले म्हणून. हे गोष्टीचेर आमचो अभ्यास चालू आसा आनी आमी सोदून काडटले तर तशें आसा जाल्यार. आयची सुपारी आंदोलन हे आयचेच पुरते आसतलें काय कंटिन्यू तुमचे कंटिन्यू वी विल नॉट. आता ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. संजीवनी ऊस उत्पादक शेतकारांक सरकाराची नवी अर्थीक सहाय्य येवजण अजिबात मान्य ना. शेतकारांक विश्वासात घेनासतना ही अधिसुचोवणी काडल्या. सरकारान पयलींच्या येवजणे प्रमाण ऊस उत्पादकांक तांचे जमनी प्रमाण अर्थीक मजत करची अशी मागणी शेतकारांनी केल्या. तशेंच संजीवनी साखर कारखानो सुरू करतले की ना तें सरकारान आमकां सांगचें अशेंय तांचें म्हणणें. ऊस रोवपा खातीर सरकारान काडिल्ली अर्थीक सहाय्य येवजण आमकां कशीच मान्य ना. ताका लागून सरकारान पयलींच्या येवजणे प्रमाण सगळ्या ऊस उत्पादकांक अर्थीक मजत करची तशेंच संजीवनी साखर कारखाने केन्ना सुरू करतले तेवूय स्पश्ट करचे अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकारांनी केल्या. आमच्यो मागण्यो घेवन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांची भेट घेतले अशेंय तांणी सांगलां. ऊस रोवपाक जाय आशिल्लो जाल्यार सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हयन्यांत अधिसुचोवणी काडपाक जाय आशिल्ली. आतां मे म्हयन्यांत अधिसुचोवणी काडल्या आनी म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार पावसानूय मे म्हयन्यांत वचपाक सुरवात केल्या. आतां हे परिस्थितींत ऊस लावप शक्य ना तेन्ना सरकारान सगळ्या ऊस शेतकारांक अर्थीक मजत करची अशेंय तांचें म्हणणें. तो मे म्हयन्याक ऊस लागवड करपाक पॉसिबल आसा. इम्पॉसिबल कित्याक ताका कोंब येवपाकूच जवळ जवळ 21 दीस लागता आनी अंदू आनी पावस हो 20 तारखेचेर लागला आनी 5 तारखेर नोटिफिकेशन काडलां आनी तो येवन ताका कमीत कमी 3 म्हयने सनलायट ती मेळपाची म्हणजे गरमी मेळपाक जाय ती मेळपाची गरज आसा. ओके खंयच्या टायमार कितें रय म्हटलें म्हणून तें शक्य ना आनी हें तशें जालें. आतां खंयची वस्त जी हेवी पावसांत जावची ना ती जर आतां रय म्हटली जाल्यार तो शेतकार नुकसानां वयतलो. तेन्ना सरकारान जें नोटिफिकेशन काडप तें टायमार काडलें ना. ताका जबाबदार आमकां शेतकारां धरचें न्ही. जें कम्पेन्सेशन आमकां दिता जाल्यार ते पद्दतीन दिवचें आनी ऊस रोवप की ना हें स्पश्ट डिक्लेअर करचें. बाबा तुमी ऊस रोवं नाका हें बी सरकार आमकां सांगना. हें आमचें दुर्भाग्य आसा. तेन्ना म्हाका दिसता सरकारान हेजेर आमकां क्लियर सांगचें बाबा तुमी ऊस रोवं नाका फॅक्टरी जावची ना. आनी सरकार आमकां मदें मदें सांगता हें इथॉनॉल प्लांट घालता मदें सांगता हीच फॅक्टरी चालू करता मदें सांगता कोणा कॉन्ट्रॅक्टराक चलोवपाक दिता. आतां सरकार म्हणटा हांगा हाडून घाला तोंडान सांगप सोंपें. हांगा खंयची यंत्रणा चालू आसा आमी शेतकारांक हाडून घालपा आनी हाडून घालप हें खंयच शेतकाराचें बांदिलकी ना. शेतकारान FRP हो रेट बांदार दिवपाचो सरकारान ठरयल्लो आसा. बांदार दिवपाचो थंयचो ऊस तोडून व्हरपाचें काम व्हडणाऱ्या एजन्सीचें आनी तो फुडें कितें करपाचें तें व्हडणाऱ्या एजन्सीन ठरोवपाचें. तें शेतकाराचें न्ही. शेतकाराचो रेट जो आसा तो सरकारान बांदार दिवचो जाल्यार शेतकार ऊस रोयतलो. नाजाल्यार सरळ सांगचें हांगा ऊस रोवचो न्ही आनी हांगा फॅक्टरी चालू जावची ना. हें स्पश्ट सरकार जो पर्यंत करना तो पर्यंत शेतकार बुचकुळ्यां उरतलो. आनी म्हाका दिसता गोंयांत असलें कॅश क्रॉप जर सरकार बंद करता जायत जाल्यार तेजे सारकी नामुश्की आमच्या शेतकारा फुडें ना. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्वप्नीश च्यारी. फाटल्या कांय दिसां सावन धावकोण वाठारांत मानग्याचो थैमान सुरू आसा. कांय थळाव्यांक नुस्त्याक गेल्ले कडेन धावकोण न्हंयचेर मानगे दिश्टी पडले. सध्या ह्या वाठारांत भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां. देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत अधिकाऱ्यांनी ह्या प्रकारान लक्ष दिवचें अशी मागणी थळाव्यांनी ह्या वेळार केल्या. गेल्या कांय दिसां पासून दुसागन न्हंयक मानग्यांनी जो थैमान घातला तो आजुनूय चालू आसा. मानगी सर्रास न्हंयचे सायडीन येवन आतां दिसूंक लागलेली आहा. आज सकाळी जे स्थानीक लोक धावकोण हांगा गळोवपाक गेल्ले तांकां एक मानगे दिसून येयले. तांच्यांनी हो व्हिडिओ काडून व्हायरल केल्लो आसा. सो अशे तरेन मानग्याचो थैमान आतां उदक पावसाचें उदक वाडटकीर आणखीन वाडपाचो शक्यता आसा.
सो हेजेर फॉरेस्टान गंभीर्याने लक्ष दिवपाची मागणी स्थानिक लोक करीत आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. काणकोणच्या रवींद्र भवनाची परिस्थिती पळयली जाल्यार गोंयच्या शाहजहानाचे गोंयांत खूब ताजमहाल आसा तशें दिसता अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान केल्या. पावसाक लागून मंगळारा काणकोणच्या रवींद्र भवनाक गळटी लागली. पुराय रवींद्र भवनात उदक भरिल्लें. हे फाटभुंयेर विजय उलयतालो. फाटल्या वर्सा उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनात पहिल्याच पावसात गळटी लागली. मंगळारा पडिल्ल्या पावसाक लागून पुराय रवींद्र भवनात उदक भरिल्लें. रवींद्र भवनाची सारकी देखरेख जावंक नाशिल्ल्यान गळटी लागल्याचे काणकोणचो आमदार आनी सभापती रमेश तवडकरान सांगिल्लें. आतां गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान रवींद्र भवनाच्या अवतिकायेचेर खर टिका केल्या. शाहजहानान एकूच ताजमहाल बांदिल्लो, मात काणकोणच्या रवींद्र भवनाची परिस्थिती पळयली जाल्यार गोंयच्या शाहजहानाचे गोंयांत खूब ताजमहाल आसात असो थोमणो विजयान मारला. सरकाराक सदांच क्रिटिसायज करपी विजय सरदेसाय आज हांव क्रिटिसायज तांकां करना. म्हाका दिसता हो अनसिजनल पावस सायक्लोन रिलेटेड आसा. आमी बी आमच्या पयशांनी जें काम सुरवात केल्लें तें काम बद्दल आमी अशें चिंतिल्लें की आमकां 10 दीस मेळटले म्हणून. एक वॉर्ड नंबर 1 सोडलो जालो, दुसरे कडेन आमी पावलेच ना. ताजे पावचे पयलीं असो पावस जालो. हो पावस असो येतलो मेच्या एंडाक ऑगस्टाचो पावस ते कोणूच एक्सपेक्ट करना. जाल्लें आसा आनी ताचे खातीर गोंयकारांनी आनी सरकारान एकवटान काम करचें पडटलें. हे उद्वस्त जाल्ले पब्लीक एमेनिटीज रिस्टोर करप. तशेंच काणकोण आमगे रवींद्र भवन कंप्लिटली फ्लडेड जालां म्हणून शाहजहानान एकूच ताजमहाल बांदिल्लो. काणकोणच्या रवींद्र भवना वयल्यान अशें दिसता की गोंयचे शाहजहानाचे ताजमहाल खूब आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. अवकाळी पावसान गोंयभर धुमशणां घाल्यात. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन झाडां पडून बरेंच लुकसाण जालां. उटंगाराच्या पावसाक लागून फोंड्यांत झाड पडून 10 गाडयांचें लुकसाण जालें. तशेंच पणजे जिल्लो अधिकारी बिल्डिंगे भायर व्हडलें झाड पडून 6 गाडयांचें लुकसाण जालें. जाल्यार म्हापशां संरक्षण वणत कोसळून 2 स्कुटरींचें तशेंच रेईस मागोस वाठारांत भुमीपुरूस देवळाचेर झाड पडून देवळाचेंय बरेंच लुकसाण जालें. पणजेचो महापौर रोहित मोन्सेरातान राजधानी पणजे भोंवडी मारून पावसा पयलींच्या तयारेचो नियाळ घेतलो. राजधानी पणजे पावसाक तोंड दिवपाक तयार आशिल्ल्याचो दावोय ताणें केलो. 350 धोकादायक झाडां मदलीं 250 झाडां कातरून उडयली म्हणून रोहित सांगता थंयच आसा. पणजेच्या जिल्लोधिकारी बिल्डिंगे सामकार एक झाड पडून सुमार 6 गाडयांचें लुकसाण जालें. Full list of buildings now we've spoken to GC. I'll give you that full list of all the surveys that have been done. Now trees, Forest Department had given us a list of some 350 trees. So there are some 100 or something that are still left, pruning and all. So that the teams are active throughout the day. We had asked the Forest Department to conduct a survey of all the trees. I think only our team escaped. They were doing that. So out of all those trees, around say 150 are left to be cut. Okay. So that my teams are doing, are getting it done throughout the day. And what about those buildings, buildings? The buildings also, that full list of GSE has sent a report to all of us. Now we're going to act on that list. Full list is looking at. How many? There were some 20 or something buildings were there. Independent. साधो महादेव लिमिटेड का ऑफिसर फायर फोर्स हेड करता 13 वाजून 14 मिनटां आमकां कॉल येयले. तर आमी परत पर्यंत आमी बरो हल्लो आमी पडलो. पण आमी सोमते 30 ऑफिसर स्टार्ट केले. पयले वचून 2 एस्पा 3 एक्टिवा आनी एसी सामके डॅमेज 2 एस्पा डॅमेज जाले. आनी त्या ऑफिसान आमी ऑफिसान अजून आमची चालू आहा. कितले असो स्टाफ येयला आनी कितले गाडी आसा? काय आमचो 5 जाण स्टाफ आमचे गाडी येयली. म्युन्सिपालिटीचे चालू आमचे चालू आहा. ओके. आनी कशें कितें जालें? कितें झाडाचे मोडला? मोना दिसून ते मोडले. आमोद. ओके ओके थँक्यू. पुणेच्या वयल्या बाजारात कृष्णा टावर बिल्डिंगे लागीं झाड पडून सुमार 10 ते 11 गाडयांचें लुकसाण जालें. गाडयो हांगा डॅमेज जाल्यो. टोटल डॅमेज गाडयो 2-3 जाल्ले आसा. चड डॅमेज जावना तांकां. पूण पोना कितले आसले? पोना टोटल 10 गाडयो आसले. 10. हय. एक 4 व्हिलर आसली. एक 4 व्हिलर डॅमेज मातशें किरकोळ. हय किरकोळ चड डॅमेज जावना. ओके. आनी आज आनी खंय मेजर कितें? टोटल मेजर म्हटल्यार कितें शिरोडा, केरी, धवळी, कुट्टी ते जे रस्त्यांचे तशेंच बारीक बारीक इंटरनल रस्त्यांचे झाडां पडले ती ऑलरेडी क्लियर केली.
ते पार्किंग जाग्यार आज सांजचे एक आंब्याचो झाड कोसळून पडलें आनी थंय पार्किंग 17 स्कुटरी पार्क केल्ली आशिल्ली आनी एक कार, सो तेतूंतले 4 ते 5 स्कुटरी डॅमेज जाल्ले आसा आणि तसेच कारचे थोडे नुकसान झाले आसा. दुसरे वटेन म्हापशेच्या शेटेवाडीयर संरक्षण वणत कोसळून 2 दुचाकींचे बरेच नुकसान झाले. पावसाच्या उदकाक लागून गटर तुंबिल्ल्यान ही संरक्षण वणत कोसळिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात. ऐकात तांचे म्हणणे. नाव सांग तुझें? संगीता माळी. तुम्ही हांगाच रावता शेजाऱ्याक तेंच्या? काय कितें जालें एक्झॅक्टली? खूब पावस येवपाक लागलो न्ही आनी मागीर उदक भरलें, गटरान फूल जालें, वयरसून सगळें उदक आयलें, गटरां फूल जालीं आनी दुरीक पडलें. ओके. आनी तेंच्यो दोनूय गाडयो थंय पार्क केल्ल्यो आसल्यो, तेजेर पडल्यो. चड नुकसान जालें. खूब नुकसान. म्हणजे एक गाडी तर तेंची ती कंप्लीट गेल्या, ही गेल्या ती गेल्या. म्हणजे ते गटरातले उदीक जे आसा ते ओवरफ्लो जावपाक लागले. गटरां ओवरफ्लो जावपाक लागले. इवन हे गटर सुद्दां ओवरफ्लो जावन रोडाचेर तेंच्या भितर वचपाक लागले. ड्युटी असल्या कारणान म्हणजे वयल्यान सगळे फ्लोर येवपाक सगळें उदक अशें सकयल देंवता आनी तेंच्या इतके उरलेले तेंच्या घरान वचपाक भितर आनी ते चेडूं मागीर इतके उदकांच न्ही तिका सेक्रेटरीक सांगपाक लायलें म्हणजे पडला बिरी म्हणून. म्हणजे चड नुकसान जालें तेंचें मेजर म्हणजे दोनूय गाडयो गेल्यो न्ही. आतां एक गाडी तर 1 लाखाच्या भायर आसा. म्हणजे खंय तरी म्युनिसिपालिटीचे निग्लेजन्स म्हणटा शकता तुम्ही? म्युनिसिपालिटीचे असं म्हणू शकना, ते आमी हें आसा कितें आसा म्युनिसिपालिटी हांगा शिरोडकराक कितके वेळा सांगून गेल्ली आसा की कचरो थंय ठेवं नाका आमी. हें आमी आयकलेलें आसा. म्युनिसिपालिटीक आमी म्हणना आनी ती सगळो कचरो हांगा घेता, कचरो सगळे ब्लॉक जाले. ओके. गटर ब्लॉक जाले. म्हणजे आमी म्हणू शकना आमी. जाल्यार रेईस मागूस वाठारांत श्री भूमिपुरुष देवळाचेर झाड पडून देवळाचे बरेच नुकसान जाला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.